सर किती डिस्कशन सारखे डिस्कशन जावना तुमचे आयज आमचे पेडणेचे सगळे भाव टॅक्सीवाले सगळ्या गांवांसर घेवन येयल्लो आनी ते सीएमा कडेन डिस्कशन जालें तेन्ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 1 वर तरी डिस्कशन जालें आनी खुबशे आयज पेडणेचे भाव तेंच्या वांगडा हांव सदांच रावला आनी तेंचें सोल्युशन करपाक हांव सदांच फुडें आसता आनी ते करून दितलो कित्याक जे पळय आयज आमच्या सीएमान सांगलेलें तेंचे ते 5 पॉयंट आहा जे आयज आमचे टॅक्सीवाले भावांचे 5 पॉयंट आहा तेंच्यांनी ते मांडलेले आहा ऑलरेडी आनी तेजें डिस्कशनूय जालें कित्याक ह्या टायमार सगळे आमचे ऑफिशियली सगळे ऑथरायज आयज नासलेले कित्याक तेणी सांगलें की मंडे अरावंड 11:30 आमच्या मिटींग परत जातली सगळे ऑफिशियली ऑथरायज घेवन आमच्या RTO GMRाचे सगळे आमच्या सगळे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी येवन सगळे सर ते डिस्कशन जावन तेजेर सोल्युशन काडून दिता म्हणून सांगता आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी रिटर्नूय दिल्ले आसा कित्याक हेजेर हे सोल्युशन करून दितले म्हणून ऑलरेडी आमचे सगळे टॅक्सीवाले भाव ऑलरेडी दिल्ले आहा डिस्कशन झाले स्ट्रायक कॉल ऑफ करता अजून तेंच्यांनी अजून काय घेवंक ना डिसिजन घेवंक ना स्ट्रायक फाटी घेवपाचो ना ते आतां तुमकां सांगता तांकां कितें सांगलां तेंकां ऑलरेडी सांगलां CM सरांनी सांगलां हे तुमकां रिटर्न दिता पळय तुमी त्या स्ट्रायक घेवन रिटर्न दिला कितें मंडे 11 o'clock मिटींग जातली आनी त्या मिटिंगेक तुमी सगळे पॉयंट्स आहा तेंचे ते सगळे डिस्कस करून जे गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटी बसून सगळे तेंचे डिस्कस करून ते पॉयंट्स ते सगळे रिसॉल्व करता गोवा मायल्स लीगल आसा ना गोवा मायल्स पण तेणी सांगला न्हू ते सगळे कितें आहा ते प्रॉब्लम सॉल्व करून दिता पूण आतां ते काय डिस्कशन करून फायदो ना जेन्ना मंडे आमी मिटिंगेक बसले त्या दिसा प्रवीण बाब तुमी सांगलेले की गोवा मायल्स कशेंच येवपाक दिवचे ना आमी पेडण्यान तुमी व्हडलो स्टेटमेंट केल्लो हय हांवें स्टेटमेंट केल्लो तेच हांवें तुका सांगलां हेजेर डिस्कशन मंडे जातलो 11 o'clock कितें आहा तें मंडे तुका कळटलें बट आनी कितें डिस्कशन मातशें फुडें रामा फुडें रामा कितें डिस्कशन जालें तुमचे मेन मुद्द्याचेर आमचे आयज आतां सीएमा कडेन आमी येयल्ले आमचे 5 मुद्दे घेवन तेचेर आमचे सीएमा कडेन उलोवप जाला सध्या आनी अजून तेचेर कांय डिसिजन जावंक ना सरकारान आमच्या कडेन टायम मागला टील मंडे सो आतां हेचेर कितें आनी आमकां एक हे लेटर बरोवन दिला की आमचे जे मुद्दे आहा पळय तेचेर ते एक कितें तरी मंडे सगळे जे ऑफिशियल्स आहा तांकां घेवन बसून मिटींग करून आमकां हेचेर टोटल जे आमचे 5 पॉयंट आहा तेचेर सोल्युशन दितले आनी ते सगळे सुटाव करून दिता म्हण आमकां आमच्या सरकारान सांगला 5 पॉयंट काय 6 पॉयंट असले न्हू ते आमी मागीर थंय वचून आमी डिसायड गोवा मायल्साचेर कितें जालां भाई 6 पॉयंट6 पॉयंट आहले पूण 5 पॉयंट तुमी उलयता 6 पॉयंट आहले आमचे 1 पॉयंट कसो मायनस जालो मायनस जावंक नाका 6 पॉयंट आहले 6 पॉयंटाचे 6 पॉयंट आमकां तेंच्यांनी गोवा मायल्साचेर कितें डिस्कशन जालें गोवा मायल्साचेर आमचे डिस्कशन जाला जे पूण सगळे कितें आहा पळय ते आमकां टायम घेतला मंडे मेरेन आमकां सगळे कितें ते सॉर्ट आउट करून बट तुमी स्ट्रायक आतां कॉल ऑफ करतले आमी ते स्ट्रायक कॉल ऑफ करतले काय ना ते आमचे थंय कलिग्स बसले आमचे टॅक्सी ब्रदर्स बसले त्यांच्या कडेन डिस्कस करतले आनी मागीर फुडलो आमचे जस्ट उलोवप जाला तेचेर अजून काय सोल्युशन जावंक ना म्हणटकूच आमच्या कडेन सरकारान टायम मागला कित्याक कसली गोष्ट आहा तेका तेचे पर्टिक्युलर अधिकारी घेवन बसोन तेचेर कितें तरी सोल्युशन काडचें पडटा सो तेणी सांगला आपूण तेका कन्सर्न अधिकारी आहा तांकां घेवन येता तुमी येया आमी बसया आनी तेचेर कितें तें परमनंट सोल्युशन काडया आमी तेचेर कॉन्क्रीट सोल्युशन मागला तेचे कडेन आमकां टेम्पररी आनी वर्बली काय कम्युनिकेशन हें नाका म्हणून सांगला तुमचे पॉयंट्स कितें 5 पॉयंट्स कितें पयलीं पॉयंट सांग म्हाका पॉयंट अरे आमकां सांगा मरे आमी कित्याक रावले तर थंय उलयताले आमचे 5 पॉयंटाची पळय कॉपी पयलो पॉयंट आसलो पळय आमकां काउंटर सांग तू सांग पॉयंट सांग आम्ही रावले मरे सन ऑफ सॉयल आहा जे एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी गेली त्या खातीर एक काउंटर थंय मागलेलो ते अजून डिमांड जावंक ना इमिडिएट रोल बॅक ऑफ पार्किंग फी
ते केले म्हणता ते सॉल्व केलं म्हणता न्हू? सॉल्व म्हटल्यार ते अजून टायमिंग दिवं ना तुमकां. पुढे सांगू दे. थर्ड पॉयंट आहा तो थंय एक इलिगल हे पर्सनल व्हेकल प्रायव्हेट गाडी हे भाड्याक दिता. ओके आणि रिमूव्हल ऑफ हे कॅब एग्रिगेटर एफबेज आहा ते. आणि एक्झिस्टिंग रोडाचो मेन इश्यू आहा तो एक आहा. ओके आणि टोल इम्पोज ते अजून कितें तो म्हणटा सीएमान सांगले की सोमारा डिस्कशन करूया कन्सर्न रिप्रेझेंटेटिव्ह. ओके तो एग्रिगेटर म्हटले पळय तुमी ऍप एग्रिगेटर ते सगळे ऍप एग्रिगेटर न्हू एकूच असो न्हू जितले ऍप आसा ते सगळे इवन इन्क्लुडिंग जे गव्हर्नमेंटाचे ऍप आसा ते सुद्धा ते सगळे तेंच्यांनी फाटी घेवपाचे. ऍप एग्रिगेटर बंद करचे गोंयांत ना ऍप ऑनलाईन चालू असतो काउंटर बंद करतो. काउंटर बंद करचो काउंटर नाका काउंटर नाका ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म चालू असतो ऑनलाईन कोणी करू शकता. तुम्ही आपण येता ऑनलाईन ते काम करू शकता काय ना. तुम्ही आपण येऊचे ना आम्ही रेडी ना. बरं तर अनेक तुम्ही दनपारा सुद्धा गेल्ले तेन्ना तुमकां भितर घेवना म्हणून तुम्ही गेल्ले मेवते ना म्हणून पूण परत दिले परत मंडे सेम इश्यू जातले. मागीर सांगता मंडे तुम्ही येतले वयतले परत सेम मंडे कळटा न्ही कितें आसा तें. आता तुम्ही स्ट्राईक कॉर्ड ऑफ करता तुम्ही खंय वता डिसिजन करतले यमान जे तुमच्याकडे डिस्कशन केला तेजेर कितें तरी जालां ना काय जावंक ना. मंडे कळटले कितें. तुम्ही हॅपी आहा ना आम्ही हॅपी ना आम्ही हॅपी ना. आणि भाऊ माझं सगळं मरे प्रवीण आलेकरांचं स्टँड किती आहे तुमच्या फुडल्यान तो आमच्या बरोबर तुमच्या आणि मांद्रेचो तो आज आयज आमच्या बरोबर आयज हांगा सांगचो ना न्ही. आमी कशें सांगतले ते तुमी तेकाच विचारा. ओके तुमच्या बरोबर ना म्हळ्यार तुम्ही न्ही म्हणजे आमी तेचे काय सांगू शकना न्ही. तेणे स्वता तुमी तेका विचारा आमी तो तुमकां सांगतलो कितें. आमच्या बरोबर आता प्रवीण आमचा आमदार आमच्या बरोबर आसलो न्ही तर फुल प्लेस आमच्या बरोबर आसा. सो म्हणजे तुम्ही फक्त पेडणे टॅक्सीकार मेवतले स्टेक होल्डर्स मेवते ना टुरिझमाचे ते अजून आमी काय डिसाईड करू. दनपारा होच इश्यू जाल्लो न्हू की तुमकां सांगला न्ही.